देवाचे उतर ह्या नियाल माळांत सगल्यांक तुमकां माये मोगाचो येवकार. जुदेवांचे संस्कृताये प्रमाणे गिरेस्त मनीस देवाच्या राज्यांत पयले भितर सरतालेत अशें ते समजताले. गिरेस्तकाय एक देवाची बेसावाची खूण म्हूण तांकां दिसतालें. गरीब ते पातकी म्हूण त्या दर्जेर आसात अशें दिसतालें. गिरेस्त मनशाक देवाच्या राज्यांत भितर सरूंक एकदम कठीण जातलें म्हूण जेजू तांकां शिकयता. ह्या सांगण्यान तांचे भावार्थाची बुनयाद जेजून हालयली. देवाच्या राज्याचे वांगडी जावंक आपूण नियुक्त आसात तांकां दिसता. नाजाल्यार जेजून अशें कित्याक म्हणलें? जेजू तांकां सामकें कितें तें समजूंक आदार करता. आपल्या लागीं कितली गिरेस्तकाय आसा तातूंतल्यान न्हय, पूण तूं कसो दुसऱ्यांक पावता तातूंतल्यान देवाची राज्यांत भितर सरूंक जायत. जायते फावटी जेन्ना मनशाची गिरेस्तकाय वाडटा तसोच देवा वयलो भावार्थ उणो जाता. तो गिरेस्तकायेचे आशेन लोबदोता आनी शेवटाक तिचो गुलाम जाता. हाका लागून जो कोण देवाचें काम करूंक आपली मायपाय, भाव भयण, घरदार आनी गिरेस्तकाय सोडटा ताका व्हड इनाम आसा. आमी आमची नदर जेजूचेर तेलून दवरूंक आनी संवसारी वस्तू आमची नदर हालोवंक दिना जावंक आज देवा लागीं मागुया. प्रार्थुया. मोगाला बापा, तुजें उतर मानून घेवंक म्हाका तुजी कृपा दी. सोम्या जेजू क्रिस्ता, बापाची खुशी करूंक म्हाका तुजो आदार दी. पवित्र आत्म्या, जा तूं आमचो आलाशिरो आनी वाट. आमेन. म्हजे बरोबर तुमी देवाचें उतर नियाळ्ळें देखून देव बरें करूं. आमी परतून मेळसर खुशाल राव, बरवाशान राव.